प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 21वो विसवोर वोड 20 ते 25 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 21 वर्सेस 20 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पेद्रू वळलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतो ताणें पळयलो. ह्याच शिसान रातच्या जेवणार जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलेलें, सोम्या, तुजो गात घेतलो तो कोण? ताका पळयलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हळें, हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मोरचो ना म्हूण भावा भयणी मदें खबर जाली, पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणूंक ना, पूण हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? अशें जेजून पेद्रून म्हणूंक ना, पूण हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच त्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी बरी म्हूण आमी जाणो. संपादनी जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटली आसली ती पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आनी दुसरे शीस जेजूचे जे आसले पेद्रू बरोबर आनी जुवां बरोबर ते सगळे मेळटात. आनी बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान आयकोचे पयलीं आमी कालचें शिवर्तमान पळयलें ना जाल्यार तातूंत जेजू पेद्रूशी उलयतालो आनी पेद्रूक जेजून 3 पाटी विचारलें, तूं म्हजो मोग कोत्ताय म्हणून. आनी शेकी पेद्रून म्हणलेलें, सायबा, हांव तुजो मोग कोत्तां. आनी शेकी बाबणीनो जेजून ताका म्हणलेलें, ये म्हज्या फाटल्यान ये. आनी आतां बाबणीनो, जेजून पेद्रूक एक म्हणजे जबाबदारी दिली. आपल्या शिलांक मेंढऱ्यांक पळोवंक, आपल्या शेळयांक पळोवंक. आनी बाबणीनो, जेन्ना जेजून पेद्रूक जबाबदारी दिली, ताजें काम जावंक जाय आसलें आपलें काम करपाक. पूण तो कितें करूंक लागलो? तो आतां आपलें काम सोडून आपल्या कामा विशीं कितें सारकें विचारपाचें वा कितें ताजो कितें प्रस्न आसलो जाल्यार तो विचारपाच्या सुवातेक तो आतां जुवांचें कितें जालां तें पळोवंक सोदतालो. आनी बाबणीनो, आयज जेजू पेद्रूक कितें सांगता? जेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, हाचें कितें जातलें? सोम्या, हाचें कितें? म्हणजे तो जुवां विशीं विचारतालो जेजूक. आनी पेद्रू आपलें काम सोडून जुवां कितें कोत्तलो हें आतां जेजूक विचारतालो म्हणून जेजून ताका म्हणलें, हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कितें पडलां? म्हणजे जेजू पेद्रूक सांगूंक सोदतालो, तुका ज्यो वस्तू तुका सांगूंक ना करपाक वा ज्यो वस्तूंची तुका आजून पासून हांवें जबाबदारी दिवंक ना ताचे विशीं तूं चड प्रस्न विचार नाका, तूं तुजेंच काम कर. आनी बाबणीनो, जेन्ना जेजून ताका सांगलें, तुका कित्याक पडलां? सोम्या, हाचें कितें म्हणून जेन्ना पेद्रूक विचारलें, जेजू पेद्रूक एक वाटी शिरकायता आनी म्हणटा, तुका कसलेंच काम ना म्हाका विचारपाक, ताजें कितें, हाचें कितें, तो कितें कोत्तलो म्हणून. तेच भाशेन बाबणीनो, आयज आमकां देवान एक एकल्याक आमी भावार्थी जाल्यार
आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाल्या आमकां एक जबाबदारी दिल्या आमचें काम करपाक म्हणजे आमी देवाचें उतर आयकोन तें उतराचेर नियाळ करून तें उतर पाळून तेजे उपरांत देवाचें राज फुडें सरपाक वावर करूंक ही जबाबदारी देवान आमकां दिल्या. पूण खूब पाटी तो कितें कोत्ता, तो कितें म्हणटा, तो कितें सांगता हाचें करपाचें ताचें करपाचें आमकां सगल्यांचें पडलां. आनी देखून भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां सांगता तुका जें सांगलां तें तूं कर, दुसऱ्यांक सांगलां तें तांकां करुनी. तुका कांय पडना तुजे भितर मेतेर जावपाक वा तुका तुजें बोट घालपाक. कित्याक ताका जबाबदारी आहा आनी देव ताका प्रश्न विचारतलो ताणें कितें केलां वा ना केलां तें. तर आयज भाव भयणीनो आमी चुकल्या जाल्यार आमी आमचें काम सोडून दुसऱ्याच्या वाटेन गेल्या जाल्यार दुसऱ्याच्या कामान मेतेर जाल्या जाल्यार आयज आमी देवाचें बोगसणें मागून आमकां काम दिलां तें आमी जबाबदारीन तें काम करूंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.